दर सोमारा वरवीं साखळेचो सप्तकी बाजार आता सप्तकात दोनदा भरतलो। साखळेच्या व्यापाऱ्यांकडल्यान हो बाजार सप्तकांतल्यान दोनदा भरचो अशी मागणी जातकीच साखळे पालिकेन तसो निर्णय घेतलो। याविषयी नगराध्यक्ष रश्मी देसाई हिणें बाजारात वचून व्यापाऱ्यां तशेंच पसारकारां मदीं जागृताय केली। संडे मार्केट स्टार्ट होना तो चतुर्थी आली संडे आणि मंडे दोन्ही दिवस बाजार रविवार आणि सोमवार दिवस बाजार असता फुल डे असता। आमकां अशें दिसता की सद्या तरी हे मार्केट कांयच ना, हे बाजार सुद्दां तो जालो जाल्यार गिरायक ना, हे बाजारात कोणूच येना साखळे बाजारात। हेरा दिसा तर कोण ना, 2 दीस केलो जाल्यार सुद्दां व्हडले उपकार जाताले आमचे। पूण तो करता आसतना कसो करचो की जे वेपारी सोमारा बसता तेंच्यांनी आयतारा येवपूच जाय हांगा बसपाक, आनी आयतारा येयना जाल्यार सोमारा बसोंक दिवंक जायना। तशें स्ट्रीक मातशी मुन्सिपाल्टीन रावची। आमचे नगराध्यक्ष रश्मी आसा तेणें मातशें पावल उचलचें, कित्याक सगळो बाजाराचो सगळो वाट लागलेली ह्या पयलीं पासून। म्हणून मातशें कितें आहा हो बाजार थारोवन कोणाकूय गिरायक जावं न्ही। आमी आतां फुलांचो धंदो आहा म्हाजो, पूण गिरायक ना, श्रावण सुद्दां जावन गिरायक ना, लोकूच बाजाराक येता। कितें तरी सुदारणा जावची। बाजार केल्यार सगळ्या लोकांक फायदोच आसा न्ही। आतां कशें आसता वीकली एक दीस बाजार म्हणल्यार सगळे लोक येता, भायले येता, पेडचे येता आनी खंयचे येता। अशें आनी लोकांचे आसतना लोक वाडटा। पयलीं हरशीं 8 दीस ना, तेणी पळयता हांगा लोक कोणूच येयना, बाजार निमतान सगळे लोक येता आनी अशें आमी करता। आनी हो निर्णय खरोच बरो आसा, ते लोकांचे कितें मात बरें जातलें न्हू। बऱ्याचशा वेळा आमी पळयता की हो 2 बाजार जावप हें आमकां खुबशें फायदेशीर आसा। कित्याक आयतार बाजार हो आमच्या कुशीन एक जाता, त्या पासून आमकां सोमार बाजार हांगा जायना, कित्याक हो वर्किंग डे आसल्या कारणान। सो आयतार आनी सोमार जेन्ना बाजार जातलो तेन्ना साखळेकारांक खुबसो फायदो जातलो, खूब दुकानांक असो जातलें की फायदोच जातलो। आनी बाकीचे दीस व्हडलेशें ना, आमकां इम्पॉर्टंट बाजार जो आसा तो आयतार सोमार जावो।